Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. हांव प्रणाली and Pranali's Cuisine आमचे YouTube चॅनलाचेर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा. तर आज आमी करूया एकदम रुचीक क्रॅब्स रवा फ्राय. हे करपाक सामके सोपे तशें खावपाकूय खूप रुचीक लागता. तर टाइम वेस्ट न करता या सुरवात करूया. तर ताका लागून हांवें हांगा थोड्यो मिडियम कुल्ल्यो घेतल्या. ह्यो कुल्ल्यांनी बरेपैकी धुवन घेतल्या आनी साफ करून घेतला. तांकां चड रेम आसता ताका लागून तांकां बरें साफ करून घेवपाक जाय. आतां हांकां आमी मॅरिनेट करून घेवया. तर तातूंत घालता एक चिमूटभर मीठ, एक अर्द चमचो घालता हळदीचो पिठो, एक ल्हान चमचो घालता मिरसांगेचो पिठो, ताजे उपरांत एक ल्हान चमचो घालता गरम मसाला, एक अर्द चमचो घालता सुके कोथमिरेचो पिठो, तातूंत मागीर एक व्हडलो चमचो घालता आले लसणाची पेस्ट. ताजे उपरांत हांवें हांगा 2 चमचे सोलाचें उदक घेतला ते तातूंत घालून घेवया आनी हे सगळें आमकां वेवस्थीत मिक्स करून घेवपाक जाय. अशें मिक्स करून एक अर्द वरा खातीर काडून मॅरिनेट करपाक सायडीन दवरया. ताजे उपरांत कुल्ल्यांक लावपाक हांवें हांगा बारीक रवो घेतला. आतां एक कुल्ल्याक आमकां वेवस्थीत रवो लावन घेवपाक जाय. अशें बरें दोनी सायडीनी रवो लावन घेवया आनी मागीर हांकां तळपाक घालया. तर पळया आमी सगळ्या कुल्ल्यांक असो बरो वेवस्थीत रवो लावन घेतला. आतां हांकां आमी तळपाक घालया. ताजे उपरांत कायलीन थोडें तेल घालून घेवया आनी हें तेल आमकां बरें तापपाक दिवपाक जाय. तेल अशें बरें तापलें तशें ते रवो लायिल्ली कुल्ल्यो एक करून अशें वेवस्थीत कायलीर घालून घेता. अशें बरी फापडून घालपाक जाय. ताजे उपरांत थोड्या वेळान आमी ताज्या वयल्यान थोडें तेल घालून घेवया आनी हें आमकां रोखडेंच परतुपाक जायना. एक 2 ते 3 मिनटां उपरांत दुसरे वटेन परतून घेवया आनी हें आमकां दोनी सायडींनी बरें 5 ते 8 मिनटां खातीर भाजून घेवपाक जाय. आनी हें पळयात अशे तरेन तुमची एकदम रुचीक कुल्ल्यो रवा फ्राय खावपाक तयार जाल्ली आसा. ही रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात. आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. परत मेळुया अशीच एक नवी रेसिपी घेवन. तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा. धन्यवाद.